पिढ्यानपिढी चलत आयिल्ली चिकट मातयेची गणपतीची चित्रशाळा सत्तरीच्या धावे गावात चारी घराब्यान आजून तिगोवन दवरला। चारी घराब्याची तिसरी पिढी चिकट मातयेपासून गणेश मुर्त्यो करतात। पीओपीच्या मुर्त्यांचे आव्हान असताना लेगीत धावे सत्तरीत चारी घराब्याच्या चिकट मातयेच्या गणेश मुर्त्यांक बरीच मागणी आसा। परंपरा माझ्या आज्यान चालू केली। आजयेचें नांव शंकर। तशीच जुन्या घरान पयलीं तो कडी हाडलो, तेच्या उपरांत मागीर हांगा येयलो, हांगा घर बांदलें, ह्या घरान करूं लागलो। तेच्या फाटल्यान म्हाजो बापूय हांवूय करता, आतां हे पुतणे बी करता गणपती। तशी परंपरा चालू आहा। आतां सद्या पेंटिंगाचें काम चालू आहा। केन्नाच्यान काम चालू केलां तुमी आतां हें? सादारण जुलय म्हयने चालू केलां। कितें तुमकां कश्ट कितें पडटा ह्या कामान? कितें करचें पडटा हरशीं? तसो खर्च म्हणजे गणपती माती हाडूं, बरें पेंट हाडूं, बरें साचे अशें भाड्यान बी हाडूं गणपतीचे असो खर्च येता। तुमचे आतां गणपती प्युअर मातीचे आहा, चिकन मातीचे? हय, कंप्लीट मातीचे गणपती आमचे। नमस्कार, म्हजें नांव शंकर च्यारी। हांव एक ल्हानसो कलाकार। तसो कोंकणी नाट्य कलाकार, तशीच म्हाका मराठीन आवड आसा। तसोच हांव एक गणपतीची मुर्ती करता। तशेंच काही वर्सां पासून सुरू जाल्यात, सुमार 80 वर्सां जालीं जे आमच्या जाणट्यांनी ही परंपरा चालू दवरल्या। तशीच आमचे आजोबा, तशेंच म्हाजे काका श्रीकांत च्यारी, तशेंच म्हाजे बाबानूय म्हाका मदत केली। तशेंच ती आमी परंपरा आयज पर्यंत राखल्या। ही आमी वडाची पुनव जातकूच गणपती स्टार्ट करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।